मोर्जी हे ह्यान फुडें सरकारी पातळी कार्निवाल मनोवपाचें थळ उरतलें। कार्निवाल हो खंयच्याच धर्माचो वा जातीचो न्हय, मात गोंय ही संस्कृताय मनोवपाची ठिकाण। हें टिकोवन दवरपाची गरज आसा म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुमकां कार्निवालाची परवी दिता सगळ्यांक आणि हो कार्निवालाचो आनंद 3 दीस तुम्ही लुटचो, खावो पिवो मजा करो। विवा कार्निवाल। हांव मागता तुमचे सगळ्यांकडे काल पासून 10 तारखेपासून कार्निवाल फ्लोट्स परेड पणजेसान चालू जाला। आयज हो कार्निवालाचो हांगासर प्रोग्राम आसा। हांव टुरिझम मंत्री जाल्या उपरांत म्हाका संदी मेळ्ळी की हो कार्यक्रम हांगा हाडपाचो आणि कार्निवाल फ्लोट्स परेड म्हणतो हांगा दवरपाचो। हो शिरोडा जातालो, आमी हांगासर हाडलो आणि पेडण्या तालुक्या भितर हो एक संदी आमी दिल्या फ्लोट्स परेड करपाचे। आणि त्याचे पयले दीस जो मलिक अबू मलिक हेचो गडगंज असो कार्यक्रम, अख्ख्या इंडियन फेमस असलेलो कार्यक्रम आज हांगासर पळोवपाक मेळटा तुमकां। आणि बरोतलो बरो कार्यक्रम हो आसा, त्याचो एन्जॉयमेंट, त्याचो आनंद बी सगळे जाण घेतले अशी हांव अपेक्षा करता। हो जेन्ना हांव टुरिझम मंत्री जाला हांवें हो कार्निवाल पयलो म्हटलें आमच्या तालुक्या भितर हाडया आणि हो तालुक्या भितर आमी घातलो। काही लोकांनी हेजेर नाका जाल्ले उलयले। आमी कार्निवाल म्हणटात तो खंयच्या जातीवादाचेर आमी कार्निवाल करना। हो खंयच्या जाती धर्माचो कार्निवाल न्ही। हो कार्निवाल जो आमी करता टुरिझम प्रमोट करपाक, आणि टुरिस्ट जे लोक येतात या प्रमोट केल्या उपरांत टुरिस्ट आणि चड येतले कार्निवालाक। आणि कार्निवाल म्हणतो आमच्या अख्ख्या वर्ल्डान गोंयचो कार्निवाल फेमस आसा आणि कार्निवाला खातीर खुबशे टुरिस्ट लोक गोंयांत येतात आणि हाचो आनंद लुटतात। म्हणून हांव मागता तुमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन हेच्या भितर जातीवाद घेवन आमी वयचे न्ही, पण एक बरो कार्यक्रम हांगा हाडया, हेजे वयल्यान टुरिझमाक आमी प्रमोट करया आणि टुरिस्ट चडांत चड येतले गोंया भितर आणि तेजे वयल्यान गोंय हे नंबर 1 जातले अशी आमी अपेक्षा करया।